मोगाच्या भावा भयणीनो, आज शुभ वर्तमानान आमी एक खास वापर आयकल्या आनी ती वापर आमकां आमचे फुडें दोन खास वस्तू दवरता आनी ती म्हणजे जें आमचें वो जें आमच्या लागीं आसा, जायत आमचें जिवीत, आमचो कुटूंब, आमची इश्ट इश्टीण, आमची देणी, जायत आत्मीक, समाजीक, मानसीक, ती आमची न्हय, ती देवाची. आमी फकत राखणदार ताचे. ती आमकां देवान दिल्ल्यान दुसऱ्यां खातीर, दुसऱ्याच्या बऱ्या खातीर. आनी आमी जर दुसऱ्यां खातीर वापरल्यार आमचें जिवीत फळादीक जातलें अशें पयलें वाचप सांगता. तर खास विचार करूया, आमकां देवान कितें दिलां जायत, आमी तें कशे तरेन वापरतात, आमच्याच खातीर दुसऱ्यां खातीर. निमाण्या दिसा आमची जोडटी जातली आनी त्या वेळार आमकां देव एकूच प्रस्न विचारतलो, तुमकां जाय तें संवसारान दिलें, जाय तें दिलें, तूं स्वार्थी जिवीत जियेला ओ दुसऱ्यां खातीर जें हांवें तुमकां दिल्लें तें वापरलां. जर आमी आमची गिरायस्काय दुसऱ्यां खातीर वापरल्या, भोव करून मोग बोगसणे, भोव करून दुसऱ्यांक खाण दिवंक जायते लोक आशेतात, न्हय गिरायस्कायक, आत्मीक, पूण आत्मीक गिरायस्कायक न्हय फायनान्शियल म्हणटात तें न्हय, ताका कोणाक आयकूंक जाय, कान ताका वेळ जाय. तर आमी जी गिरायस्काय आमी दुसऱ्यां खातीर वापरल्या, म्हाका दिसता सर्वेस्वर आमकां म्हणटलो, येयात म्हज्या घरांत, जें हांवें तुमकां दिल्लें तें दुसऱ्यां खातीर वापरलें, तुमी सुभागी. तर याच आमी ह्या दुसऱ्याचे आमी थोडो विचार करुया. जें आमचें आमच्या लागीं आसा तें आमचेंच वो दुसऱ्यांचें, आमी तेचे राखणदार वो ओनर. खास आमी देवान आजच्या दिसा आमचे दोळे उगडूंक आनी आमकां दोळो एके भाशेन नवें जिवीत आमच्या जिवितांत घालूंक आमी ह्या विसा भेटेन देवा लागीं मागुया.